बागिवोन तांतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यां येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागिवोन तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या. शुभ वर्तमानाच्या दोरदूता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन. देवाच्या प्रिती मोगान म्हजें काळीज पेटोय आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी पोरगोटूंक म्हाका शिकय. बागिवोन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळडिरें जिवीत आनी म्हजे उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी म्हजे कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत. तुजे वेंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उगटें करतां आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवंशान रावतां. ओरचोऱ्यांच्या बागिवोन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तर तुजे पोदवेदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, खालतेपण आनी लीनपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्पाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव मुण्यारांक आनी संस्कारलोल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावंक आनी तांच्या हातांत घातलोल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मदत कर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या देवाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
भावा भयणींनो, आयज बागिवोन आंतोनीच्या त्रेजेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय जावन आसा बरेपण पवित्र आत्म्याचें फळ. पवित्र पुस्तकान बरे ह्या उतराचो अर्थ म्हणजे पवित्र, निर्मल आनी प्रमाणीक. पवित्र आत्म्याचें फळ बरेपण म्हणजे न्हयच फकत बरी वागणूक, पूण सोपून जिवीत. हे सोपूर्ण जिवीत फकत देवाचे काकलुती आनी कृपे वरवीं आमकां फावो जाता. तर हेच देवीक बरेपण आमकां ह्या मिसान मागतना आयचे त्रेजेन भेटयता क्रिस्टिफर आनी फ्रांजिला डिसूजा. तांच्या जिवितांत हे देवीक बरेपण फावो जावंक हे मिसा भेटेंत मागुया. आनी हें दिनवासणेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार देवा मुखार आनी आमचे मुखार वायट केलां तें मनांत हाडून ताचे लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागिवोन बोनिफास तुजो रोग साक्षी तुजे मुखार आमकां शेकाय जावं. आपणें दिल्ले खोऱ्या भावार्थाचे शिकोवणेक आपल्याच रोगताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच भावार्थ दिरान उचारूंक आनी सगळ्या आमच्या कोरण्यांनी तो तिरायेन पाळूंक तुजे कुरपेचें बोळ आमकां दी. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी लग्नाची परब सोंपतच तोबितान आपल्या पुताक तोबियासाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता तुज्या सांगाता वचूंक
आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलोल्या वोन ताका ओदीक दी. म्हणटोच तोबियासान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केलें तितल्याय मोजुरी कोशी तुवें पोत्तून हाडलां ताचें अर्थ तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफाएलान तांकां दोगांयकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितल्याय खातीर सगल्या रुजना उजीर ताची तुस्त करात. तांचें नांव वाखाणात वयर काडात. सगल्या मनशां मुखार फावो ते पोरी देवाची कोतुबां पोरगोट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तोवूय देवाची कोतुबां पोरगोटूंक एक व्हरतो कायदो. फावो ते पोरी ताका आर्गां दियात, बरें तें करात आनी तुमचें कांय वायट जावचें ना. आडगां करून गिरेस्तकाय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रमाणीकपणान जियोंक भीक घाल्यार ओदीक बरें. भांगार पुजावचे सुवातेर भीक घाल्यार ओदीक व्हरतें. भीक मरणांतली वाटायता आनी सगल्या पातकांतली नितळ कोत्ता. भीक घालतात तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक कोत्तात आनी वायट मार्गार चलतात ती आपणाकूच नुकसाण करतात. कांयच लिपोय नासतना हांव तुमकां सगलें सत्य सांगतां. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कोतुबां पोरगोटूंक एक व्हरतो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणें कोत्ताल्यात ती हांवें मोहिमेवत सर्वेस्परा मुखार पावयली आनी वाचली म्हूण जाणो जायात. तूं मेल्ल्यांक निकिपितालोय ती खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणावेलो उठून मेल्ल्यांक पुरूंक वचूंक तूं पाटी सोरूंक नाय. तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करून देवान म्हाका धाडलो आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफाएल सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्तांची मागणी देवा मुखार पावयतात त्या दुतां मदलो एकलो. आनी आतां प्रितुमेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हजो वेळ पावलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आमचो देव जियेता, सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पर एकदां खास लायता आनी एकदां बोक्षिता. तो मनशांक खोल नरकांत घालता आनी ताचो सामको भस्म जावपांतली तांकां निवाडटा. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटोवना. जबाब, आमचो देव जियेता, सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जर सगल्या काळजांत आनी सगल्या मनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी, तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपले मुखामळ आनीक लिपोवचो ना. जबाब, आमचो देव जियेता, सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. पळय कितल्या बोलेपणान तो तुका वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठयता. नीत कोत्तोल्यांक सर्वेस्पराचें नांव वयर काड. युगा कालाच्या राजाची वाखाणणी कर. जबाब, आमचो देव जियेता, सासणांक सासणांक
ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या पोदेसान ताची वाखाणी करून गायता. पातळ केलोल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी वर्तेपण परगट करता. जबाब: आमचो देव जियेता, सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो, ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रामाणीकपणाची जावन दी. घडये तो तुमकां आपलेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जबाब: आमचो देव जियेता, सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. खोशे मोनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. आपले शिकवणेंत जेजून उरपोंजेक म्हळें, धर्मशास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावलीं घालून भोंवतात. टिंट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक वयल्यो सुवात्यो घेवंक तांकां जबरूच बरें दिसता. लांब मागड्यांची फिसां घेवन विधवांचीं घरांदारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सबार ग्रेस मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुर्ले नाणे एका पावा इतले तांतून घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेन दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगल्यांनी ओगळें आसलें तातूंतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणाक खावणाक जाय आसलें तें लेगून इणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणीनो, बरेपण म्हळ्यार कितें? बरेपण एक शेगूण जाचे उदेशी मनीस दुसऱ्या व्यक्तींक तांकां आसात तशी मानून घेता, तांकां समजता, तांकां मानान लेखता आनी तांकां उदारपणान लेखता. हाका आमी म्हणटा सगूण. आनी उतर सगूण म्हळ्यार कितें? आमी क्रिस्तांवां सगूण म्हणटात, पूण सगूण हें उतर ताची फोडणीशी करूंक गेल्यार सत्त गूण. जे गूण आहात
ते स्वताचेर दवरलेले आहात. सत्गूण ते आमचे उलोवन उलोवन शेगूण जालां. आनी शेगुणाचो मनीस कोण? शेगुणाचो मनीस हो तो जो बरेपण दुसऱ्यांक दाखयता, दुसऱ्यांच्या बरेपणाक लागून. आपणाक कितें फायदो आसा म्हूण न्हय. आनी असलो मनीस की देवाचो रूपकार ह्या संवसारांत, कित्याक देव एकलोच बरो. आनी असलो मनीस जो आपलो फायदो पळयनासतना दुसऱ्याच्या बरेपणाक पासत वावुरता, तो बरो आनी शुभ मनीस. आनी हें बरेपण कुंयतान येता? हें बरेपण पवित्र आत्म्याक कडसून येता. पवित्र आत्मो देवाचो, निर्बेल आत्मो जो बरेपणान भरलेलो, तो आमकां प्रेरणा दिता बऱ्यो करण्यो आमी आदारूंक. वायट वातावरण आसल्यार लेगून आमी बरेपण आदारूंक तो आमकां गोठाय बोड दिता. होच तो देवाचो पवित्र आत्मो. आनी ते पासत हें बरेपण जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें फळ. जेजूचे शिकोवणेक आमकां मेवता जायते कडेन तो बरेपणा वयर उलयता. 2 वाक्य शुभ वर्तमानांचे आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 19व्या स्वरांत 16वे वळींत एक तोरनो धाकटो जेजूशी येता आनी विचारता, बऱ्या गुरुजी, सुर्गीचें सूख जोडूंक हांवें बरें कितें करूंक जाय? आनी जेजू ताका म्हणटा, बरो तो एकलोच देव. आपणाचेरूय बरेपण घेना. जरूय जेजू देवाचो रूपकार, जेजू आपूण बरो म्हणिना. बरो तो एकलोच देव. बऱ्या विशीं तूं म्हाका कित्याक विचारताय? बरो तो देव. हो एक वाको. दुसरो वाको मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलो 20व्या स्वरांत 15वे वळींत आमकां मेवता. ही एक वोपार जूंय दोनी आपल्या मोळ्यांत काम करूंक वावराडी सोदूंक वेता आनी वेगवेगळ्या वेळार तो सोदूंक वेता. सकाळीं 9 मागीर 11 मागीर 4 आनी मागीर 5. आनी तांचे कडेन तो कबलात कोत्ता, तूं म्हज्या मोळ्यांत येवशी जाल्यार तुका उमकेंच दितलो, उमकीच मुजुरी तुका फावो आसतली. आनी कबलात करून तो तांकां कामाक लायता. आनी शेवटाक दीस सारल्या उपरांत निमाण्यांक पयले आपोवन तो तांकां तांचें बक्षीस दिता. निमाण्यांक आनी पयल्यांक एकूच बक्षीस पडलें. आनी ते पासत पयले वावुरलोले ते चावले आनी म्हणूंक लागले, तुवें अनीत केल्याय. तांकां 1 वर वावर केला तांकां, आनी आमी आख्खो वेळ ओताची खोराय करून वावल्या. तांकां एकाच तरेन तुवें लिखल्याय. आनीक दोनी तांकां म्हणटा, तुजे कडेन हांवें कबलात करूंक ना? ते कबलाती प्रमाणे तुका हांवें दिलां. तांकां तर हांवें सुबेज दिलां, ती म्हजी खुशी. हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. देवाचें गणीत देवूच जाणा. आमी बरेपण दुसरे भाशेन पळयता, पूण देव गणीत बरेपणा विशीं आपूण आमकां दिता. ते पासत आयचीं वाचपां, आयचें पयलें वाचप स्तोत्र आनी शुभ वर्तमान ह्या बरेपणाची आमकां खबर दितात. शुभ वर्तमानांत आमकां तोबीत कितें सांगता आपल्या पुताक तोबियासाक तें आयकूंक येता. तो तोबियासाक सांगता, पळय, ह्या तुज्या सांगात्यान तुका जायतो आदार दिला. ताका पळय तूं कितें दिवपाचें आसाय ताच्याहून अदीक ताची मुजरी दी. आनी तो म्हणटा, वय हांव दितां. पूण हो सांगाती म्हळ्यार कोण? सांगाती म्हळ्यार देवाचो दूत राफायल, जाका आमी म्हणटा पिकोवणेचो गूण आहा. हो राफायल ताका सांगता, पयले सुवातेर देवाक आर्गांदी, म्हाका न्हय, म्हाका तुजें कांय नाका, देवाक आर्गांदी आनी बरें करीत वच. 2 फावटी तो म्हणटा, बरें करीत वच. आडगां करी नाका, पूण बरेंपण शिपडाय.
देवाची वाखाणणी कर हें तें बरेंपण तुका तर बरेंपण फावो जालां तें देवान दिलां हांवें दिवंक ना हांव देवाचो दूत हांव बरेंपण दिवंक आयलां तें देवाचें बरेंपण ते पासत ताका दिनवास ताचे उपकार आठय पूण तो जाबाब दिता स्तोत्रांत आमकां मेवता तुजें बोलेपण सर्वेस्परा भोव व्हड तें बोलेपण आनी बरेंपण एकूच काय बोलेपण म्हणल्यार एक वागणूक जी तुका दादोस करता मनीस बोलो म्हणटात तो एकदम गोड मनीस ताची गोडसाण सगल्यांक पावता ताका आमी बोलो म्हणटा जेजूक आमी म्हणटा बोल्या नेटवायच्या काळजा जेजूच्या ओ दुलोब काळजाचो बोऱ्या काळजाचो आनी गोड मनीस ताची गोडसाण आमकां चाकूंक मेवता देखून आमी बोलो म्हणटा हें स्तोत्रांत आमकां मेवता आनी शुभ वर्तमानांत जेजू सांगूंक सोदता बरेंपण लांब लांब आंगोस्त्रां घालीं ताचेर ना व्हडल्यो व्हडल्यो जुट्ट्यो सोदल्यो ताचेर ना लोकांचे सालाम घेतले ताचेर ना व्हडली व्हडली मागणी केली बरेंपण ताचेर ना हें भायरूच पूण बरेंपण कित्याचेर आहा तें सांगता हे विधवेक तो पळयता आनी दुर्बळ म्हणल्यार कोंकणी भाशेन जाचें बोड दूर आसा आमी दूरदर्शन म्हणटा दूरवाणी म्हणटा दूरदर्शन म्हळ्यार टीव्ही दूरदर्शन पयस रावन आमी पळयता दूरवाणी पयस रावन आमी उलयता दुर्बळ जाचें बोड पयस आसा देव लागीना ताका पयस आसा हाका म्हणटा आमी दुर्बळ पूण देव दुर्बळ्यांक लागीं आसा हे दुर्बळेक तो पळयता आनी तिचें बरेंपण सगल्याक वाखाणटा तिचे कडेन कांयच नासलें त्या दिसाक ती कितें खावपाची आसली जेवपाची आसली तेच 2 नाणें तिचे कडेन आसले तेवूय आपणाक बरें करतल्या देवाक ती बरेपणान दिता तिचें उदार काळीज आनी उदार मन देवाक बरें लागता देखूनच हें असलें बरेंपण जिवंक आमकां देव आपयता सगल्या गणितांनी आमी बरीं कितलेंय वायट आमचेर येवं कितलें ओदृश्ट येवं कितलें नोश्ट येवं आमचें बरेंपण आमी केन्नाच सोडूंक फावना हो संदेश आयज आमकां मेवता आनी हो बरेपणाचो शेगूण सत्गूण आमकां आदार दिता आमकां प्रेरणा दिता आमी बरें तें करूंक आनी जेन्ना आमी म्हणटा हांव बरें करूंक जायते फावट आमच्या मतीन बरेंपण म्हळ्यार कितें काय तो बरो मनीस कित्याक तो सगलें हांव सांगता तें कोत्ता चाकोर जालो बरो न्हय तो चाकोर जालो म्हणजे तूं ताका वायट कर म्हूण सांगतलो वायटूय करता हो बरो न्हय बरो मनीस जो स्वता प्रमाणें वागता बरो मनीस शुभ काळजाचो शुभ मनाचो वांकडेपण आडगानांत हाका आमी बरो म्हणटा आमी बरो मनीस कोणाक म्हणटा कोण लोलो लोलो लोल्याक कितें गमता हांव ह्या लोल्याचो फायदो काडटा हें बरेंपण न्हय बरो मनीस दुसऱ्यांचो फायदो काडिना आपणाक लुकसाण करूंक दुसऱ्यांक पावता आनी ताचो मान स्वाभिमान राखता ताका मान्यताय दिता ताका मानून घेता ताका समजता आनी ताचे विशीं उदार मनाचो जाता हाका आमी म्हणटा तें बरेंपण असल्या बरेपणाची खबर आयज आमकां जेजू सांगता आनी हें बरेपणाचें फळ पवित आत्मो आमकां दिता पवित आत्मो तर आमकां प्रेरणा दिना जाल्यार बरेपणान आमच्यान जिवंक जायना कसलेय गतींनी बरें आदारूंक होच पवित आत्मो प्रेरणा दिवचे दिवन आमकां गोठाय दिता बोड दिता हें बरेपण आमी फुडें व्हरूंक बाबा भयणीनो आमच्या समाजांत आयच्या हें बरेंपण आसा आनी कशे तरेन आमी तें पळयता आयच्या काळार बरो मनीस मेळूंक एकदम अवघड आयचो मनीस दुसऱ्याचें बरेंपण सोदतलो दुसऱ्याचो फायदो काडटलो आपणाक कसलो फायदो आसा जाल्यार ताका कितें बरें करप हें बरें करून म्हाका अदीक फायदो जाल्यार हांव बरें करतां कोंकणींतल्यान एक म्हणणें आहा आदाव नासतना कोण शिदी फोडिना शिदी तांब्याची कोण फोडटा शिदी इतली म्हारग पूण शिदी जर फोडली कित्याक तुका आनीक जायतो आदाव आसा हें बरेंपण न्हय हें स्वार्थीपण हांव स्वार्थी जाता कित्याक ताका वापरून हांव म्हाका बरेंपण
करून घेता. पूण खरें नीज बरेपण म्हणल्यार हांव म्हाकाच विसरून दुसऱ्यांक पावता. आमचे फुडारी पोरजेचें बरेपण पळोवचे बदलेक आपलें खाशेलें बरेपण पळयतात. पोरजेचें बरेपण देवान फुडाराच्या हातांत घातलां आनी फुडाराक एक नेम कायदो दिला, तुवें वावरूंक जाय हे तुजे पोरजे पासत. पूण फुडारी आमचे आपणाक फायद्याचें तें कोत्तात, पोरजेक कितें फायद्याचें तें करिनात. आपल्याचेंच बरेपणाचेर चिंततात. फुडारी कित्याक वेपार धंदो कोत्तात, ते वेपार धंदो जायतो फायदो कोत्तात दुसऱ्यांचेर. उमकोच फायदो करूंक जाता, चड फायदो करूंक जायना. पूण जेन्ना तूं चड फायदो कोत्ता तूं बरेपणाचो मनीस न्हय, आडगांचो मनीस. आमचे वागणुकेंतल्यान लेगून कितलें बरेपण आमी दुसऱ्यांक दिता, कितलीं भितरल्यान आमी बरीं मनशां, दोयाळ मोवाळ काकूटसार मनशां. हें बरेपण उदारपणान दिसूंक जाय. हें बरेपण दुसऱ्याक मान दिता ते वागणुकेंत येवंक जाय. हे ते सत्गूण, हे गूण स्वताचे आनी देव सोत. आनी देव सोत देखून देव आमकां बरेपणान भरता आनी आत्म्या उदेशीं ते आमकां बरेपण वांटून दिता. बायग्यूंत हातूंच्या जिवितांत पळोवया. बायग्यूंत हातून बरेपणान भरलेलो मनीस कोणाकूय बरें कोत्तालो आनी तो इतली ओरचोऱ्यां मिलाग्री कोत्तालो. ताच्या वडिलांक नाटकाय जाली. ताच्या वडिलांनी ताका आदवारलो बरें करूंक, तूं मिलाग्री करचो न्हय, तूं ओरचोऱ्यां करचो न्हय, अशें तो ओगीच रावलो. बरो मनीस वडिलांक खालतो रावता. पूण एक दीस जेन्ना वयले माळयेर तावन एक भुरगो पडटालो, तो पळयता आनी तो म्हणटा म्हज्यान मिलाग करूं येता. पूण ताका तसोच सस्पेंड दवरता, उमकळटा तसो दवरता त्या भुरग्याक. आनी आपल्या वडिलांगी विचारूंक वेता, हांवें ही मिलाग करची वो ना, हें बरेपण दिवचें वो ना. वडिलाक सारको अकमान जालो. वडील म्हणटा कर. वचून तो भुरगो लांबतालो, ताका सकयल हाडटा. हें बरेपण म्हणजे आपणाक दुखयला म्हूण तो विंगास घेना, आपणाक दुखयला म्हूण जीत करिना. आनी हे भाशेन तो बरेपण आपलें शिंपडायत रावता. आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता बायग्योन बोनिफासाचो. ताचें नांव विनफ्रेड. पाप साहेब ग्रेगोर दुसरो 7व्या शेंकड्यांत ताका म्हणटा, तुजें नांव विनफ्रेड न्हय, तुका हांव नवें नांव दितां, बोनिफासियो. बोनूम फाचेरे लातीन भाशेन. बोनूम म्हणजे बरें, फाचेरे म्हणजे करूंक, बरो करपी. आनी आज हो बायग्योन बोनिफास आमकां थोडे आज सेवाधर्मीक उगडासान मेवता. देवाची सासायती, प्रोविडन्स ऑफ गॉड, हे भाशेन दाखयता. बरें आमी कोत्ता तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मेवता आनी पवित्र आत्म्याचें फळ कशें आमी बरेपण आपणायता आनी बरेपण शिंपडायता. होच जेजू जो आमचे कडेन उलयला तो आमकां आतां मेवतलो. होच जेजू आमकां आदार दितलो. आमच्यान घोडे थोड्यांच्यान ताका कुडीच्या रुपान घेवं येता. तो जायतीं जाण तुमी ओत्मीक भाशेन ताका घेतली. ओत्मीक भाशेन लागून जेजूक आमच्या काळजान घेता तेन्ना हें बरेपण तो आमकां घेवन येता आज देणें कशें. हें ताचें बरेपण आमच्या काळजान घेवन आमच्या मनांत कोचोवन दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरुया. बरें उतर दिवन, बरी बूद दिवन, बरी करणी आदारून आनी कितें आमचे कडेन जाता तें बरें दान दिवन हेंच देणें आमी आयच्या मिसान केरीत भाशेन मागुया. भावां भयणीनो, आमची तेसावां हे वेळार
भावार्थ्यांच्या प्रार्थनांतल्यान देवा मुखार उबारुया. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पडलोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोडून दी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या मार्गदर्शना वरवीं प्रामाणीकपणान जियोंक पोरजेक उत्तेजन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बरें आसा तितले एक एकसूरपण वोद्दान वयर थावन आमकां येता. देवा थावन आमचे देवूंक येता. आमच्या क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पोरजे सोवे देवान दिल्लें कार्य म्हूण मांडून घेवंक आनी सोंपेपणी ते साकार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. तुमच्या तोंडांतलीं भायर सरतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय. परतें जाल्यार आयकतल्यांक सोयेगा पोरमोणे बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसली जावची तुमची उतरां. आमच्या कुटुंबांनी समुदायांत वो कामाच्या जाग्यार आमचे वागणुकेंत वो उलोवपांतल्यान आमी बरें शिपडावंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. ताचेर विस्वास दवरतात आनी ताका सदांच सोदतात तांकां सर्वेस्पर बरो. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन क्रिस्टिफर आनी फ्रांजिला डिसोजा तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 मिसांत एतेसवा घेतल्यान सावियो रॉड्रिग्स, आयरीन आल्मेदा आनी तिचो पूत एंथनी आनी माउरीस, झेलिया आल्मेदा आनी कुटुंब तांच्या एतेसवा पासत मागतना देवाचें बरेपण पूर्णतायेन तांकां फावो जावंक भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा मोगाळा, तूं बरो आनी सगळेंच बरेपण तुजे कडसून येता म्हूण आमी मानून घेता. बरेपणाच्यो कोरण्यो आदारूंक ही तेसांवां आमी तुजे मुखार घातल्यान ती आमच्या काळजा मनांत आसात ती भाग्यवंत आंतोनीची विणवणेन तुजे मुखार उबारता. ती तूं आमकां फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
बाबांनो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एकटे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोलीं ही देणी पवित्र कर. बोनिफास तुज्या भोगताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान ताणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोईत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोनिफास तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोठ करताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन पोर जोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरोंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिवन मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडोगाता आनी एकांचितले पियेता. तितले पावटी तो वैभवान येवचोन आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन दोर्नदुतां, बायगोन तांतून फिरगोजेच्या आस्कऱ्या, बायगोन जुजेबाज आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. तुजो सोर्गींचो बाप उत्तम तशें तुमी उत्तम जायात अशें जेजू आमकां उगडास करता. हें उत्तमपण म्हळ्यार बरेंपण. सोर्गींचो बाप बरो तशें आमी ताची भुरगीं बरीं जावंक जाय. हेंच बरेंपण आमकां सगल्यांक कोरण्या उदेशी, उतरां उदेशी, आवंड्या उदेशी दाखोवंक जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणून आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. बापाचें बरेंपण शिंपळा येतलो तो जेजू देवाचो मेंढरो पळय आसा. तोच तो संवसाराचें पाप काडटा तो ताचे जेवणाक वांटो घेवंक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. मरण, जिवीत ओ दुसरें कितेंय क्रिस्ताच्या मोगातान आमकां वेगळीं करूंक सोंपचें ना. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बोनिफास तुझ्या बागिवंत रोगसाक्षान तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नान जोयतिवंत तुवें केलोय. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा उदेशी आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतिवंत कोर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
पेरेस्पोरा सासनांच्या देवा, तुवें लिस्बोआच्या बागिवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आस्तोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळू. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Amen.